स्मार्ट सिटी पणजेत एक तर रस्ते धड ना, दुसरे वाटेन लोकांक दिसपट्टे पार्किंगेचे समस्येक तोंड दिवचे पडटा। थळाव्यांक आनी कामगारांक चुकीच्या सुवातेर गाडयो पार्क केल्यार भरमसाट फायन पडटा आसतना दुसरे वाटेन सरकारी कर्मचाऱ्यांक मात फ्री पास दिल्ले पळोवपाक मेळटा। पणजेच्या मामलेदार, जिल्लो अधिकारी आनी पुलीस स्टेशना कडेन अशाच घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर विन्सन रोजारियोन उजवाड घातला। पळयात। हे पळय आतां तुमी हिंगा पेनजीम पळयता ते नियर कलेक्टर ऑफिस आनी हिंगा गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटीची गाडी पार्क केल्ली आहा, स्कॉर्पियो। सो ही आतां अशी रस्त्यार मदें पार्क केल्ली आहा। आतां म्हाजेच नॉलेजी प्रमाणे ही आतां फ्रायडे सुटया हिंगा गाडी हांव पळयता आनी ही आतां हिंगाच पार्क केल्ली आहा। सो आतां द वे ऑफ पार्किंग ऑफ ड्रायव्हराचें तुमी पळया, ही रस्त्याक कितले मदें पार्क केल्लेली आहा पळय ती। आनी हे मेन आतां कलेक्टराच्या ऑफिसा कडेन, सो जस्ट 100 meters or 50 meters फ्रॉम पेनजीम पुलीस स्टेशन। सो हे आतां पार्किंग हेंचें सारकें काय आनी तेवूय जाल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचे, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे। सो आतां ह्या पार्किंगाक कोणाक लोकांक त्रास जायना काय, वो ट्रॅफिक ऑथॉरिटी हिंगा केन्नाच पावना काय, वो पासार जायना काय, ही गाडी कशी पार्क केल्या ती तें पळयना काय, तांकां दिश्टी पडना काय ही गाडी कशी पार्क केल्ली आहा ती मदें। सो हे आतां ड्रायव्हर कोण, प्रोफेशनल ड्रायव्हर, सो द वे ऑफ पार्किंग आनी हेंचो डिपार्टमेंट सुपिरियर वो तेंचो डिपार्टमेंट हेड तांकां विचारना ही गाडी खंय पार्क केल्या आनी ही अशी रस्त्यार मदें कित्याक पार्क करून सांडल्या। हे कोणाक लोकलाक वो लोकांक त्रास जावचे ना काय, दुसरे व्हेकलाक। आनी आयज पळय आतां ही संडे, सो ही आतां हांव ती पळयता आनी ती म्हाज्याच हितून म्हाज्याच हेजेर गेल्ली ती फ्रायडे सुटया। सो आतां हो संडे आयज 5th March आनी ते दिसा आतां लागून ही गाडी हिंगाच आहा। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली।